हे आयच्या हेतूर पास केल्या. द सेटिंग ऑफ द न्यू फायर स्टेशन एट द कुंकळीम इन द कुंकळीम कॉन्स्टिट्युएन्सी. न्यू फायर स्टेशन इलेक्ट्रिसिटीची लँड आमी तांकां दिता. ताज्या उपरांत अपॉइंटमेंट ऑफ डॉक्टर मर्लिन अगोस्टिन एमडी पॅथॉलॉजिस्ट पोस्ट ग्रॅज्युएट इन द गोवा मेडिकल कॉलेज. ताज्या उपरांत अपॉइंटमेंट ऑफ द EPI ऑन द नॉमिनेशन बेसीस फॉर द स्वच्छ भारत अभियान. इट इज अ गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया सेंट्रल प्रोजेक्ट. It is for Swachh Bharat Abhiyan in Gramin, rural panchayati khatir. We have nominated. It is a PSU of the Government of India. It is an Indian stamped Goa Amendment Bill to 2021. It is a change in stamp duty, gift and mortgage. हितूर दोन गिफ्ट आणि mortgage जे आसा for the gift purpose. Those who want to give the within the family. For them, we are charging only the 5,000 rupees. कारण ती फीस कशी आसा विदीन द फॅमिली दिता जाल्यार खूब जाता आशिल्ली म्हणून गिफ्ट दिवप जायनाशिल्लें. सो दॅट नाव विदीन गिफ्ट कोणाकूय दिवपाक मेळटलें. ओके. ताज्या उपरांत एक्स पोस्ट फॅक्टो एप्रुवल फॉर द सायक्लोन तावते सायक्लोनाच्या वेळार एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय द पॉवर डिपार्टमेंट. ओके. हाज्या खातीर आसा जस्ट आमचे एक जो पंचायतीचो जो हे आशिल्लो ताजेर आमचे पंचायत मिनिस्टर उलयतले आनी ताज्या उपरांत आयचे जे फ्लड मोठ्या प्रमाणात जो आयला ताजेर उलयता. एक अमेंडमेंट जो हांव सदांच तुमकां सांगतलो पावतलो आनी सगळ्यांचो डिमांड आशिल्लो एसेंब्लीनूय कांय वेळार हेजेर चर्चा जाली की घरां इल्लिगल जी आसा आख्खे गोंयान इन पंचायत एरियाज तांकां आमी टॅक्स बसोवपा जाय म्हूण. सो आमकां तेजेर पंचायती राज एक्ट बदल हाडचो पडटा. तो कायदो आमी बदलचो पडटा. सो तो आमी आज कॅबिनेटी पास करून घेतलेलो आसा. सो एवरी स्ट्रक्चर which illegally exist and in most cases it is their own property in all the village panchayats आमी पळयला तांकां हाऊस टॅक्स आमी बसयतले. हेजे बरोबर सायड बाय सायड आनीकूय अमेंडमेंट आमी हाडला टू द पंचायती राज इटसेल्फ. आमी पयला आमचे गोंयान जशे फॅमिली वाडटा सादे नोड्यांचे घर आशिल्ले वा चुट्टांचे देखून एक एकदां घर आशिल्ले आनी नोडे आसताले वयर ते आतां लोक भायर वयता येतात पयशे आज जेन्ना तरक्की करता प्रोग्रेस करता तांकां टेरसीचे घर बांदपा जाय. तेंचे ओन एरिया आनी सेम प्लिंथ एरिया सुद्दां घर बांदतना खूब हॅरेसमेंट तेंचो जातालो आनी वेगळे वेगळे डिपार्टमेंटां तांकां क्लियरन्स घेवची पडटाली. कन्वर्शन परत घेवचे पडटले. मागीर हे टावन एंड टावन कंट्री प्लॅनिंग येताले म्हणून लोक कितें करताले हे कटकट्यो आसा म्हूण डायरेक्टली इल्लिगल बांदताले. सो आमकां गोंयान हेजे फुडें इल्लिगल घरां जाल्ली नाका. तेका लागून आमी होय अमेंडमेंट हाडला जे कोणाचे नोड्यांचे घर आसा सादे घर आसा तांकां 1+1 or 1+2 बांदपाक विलेजीन मेळटले. दे डोंट हॅव टू गो टू अदर डिपार्टमेंट्स. ऑटोमॅटीक क्लियरन्स. सो हे फॅमिली वाडले कारणान सगळे गोंयकारांचो हो डिमांड जावन आसा आनी तेका लागून हो हे दोन अमेंडमेंट खास करून आमी हाडलेले आसा. आनी तुमी पळयला आसतले हेजेर असेंब्लीन कांय वेळार हें जालें आनी लास्ट बजेटान मान्य मुखेलमंत्र्यान एश्युरन्स दिल्ले की हेजेर आमी अमेंडमेंट हाडटले आमी हाऊस टॅक्स बसयतले आनी घरां लिगल करून दितले म्हूण. सो ते आश्वासन जे दिल्ले ते हे असेंब्लीन पूर्ण जातले जेन्ना बिल पास जातले आनी आमी आमचे डिपार्टमेंटा इन्स्ट्रक्शन दितले. दुसरे मुखेल जे सदांच तुमी म्हाका येवन येवन विचारताले केन्ना इम्प्लिमेंट करता न्यू मोटर व्हेकल एक्ट तुमी डेटूय ठरयना केन्ना हे दीस ते दीस. आमी आतां ठरयल्लो आसा एप्रील 2022 आमी न्यू मोटर व्हेकल एक्ट मिनिमम फायन ऑनरेबल सीएमान सांगला तशें मिनिमम ऑफ द मिनिमम फायन्स वीच सेंटर हॅज प्रपोज्ड आमी एप्रिलांतसून इम्प्लिमेंट करतले. आतां तुमी म्हणटले कशें तुमी आतां इम्प्लिमेंट करता. आमी हेजेर स्टडी केला. सरकार बेश्टोच कसले डिसिजन घेयना. दुसरे स्टेटीनूय इम्प्लिमेंट थोड्यांनी करपाक लेट आसा कित्याक तेणी रिप्रेझेंटेशन केल्लें आसा सेंटरा थोड्यो फायन मातशे देंवया म्हूण आमी केल्ले आसा. सो टील एप्रील कितें जाता तें पळया. सपोज ते फायन देंवयना आसा तशें दवरता आमकां पालन करचेच पडटलें. आदेश दिला तो सेंटरान एप्रिलान 2022 सन आमी इम्प्लिमेंट करतले न्यू मोटर व्हेकल एक्ट. एप्रिल आमच्या ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर माविन हांणी तेजेर एक्सप्लेनेशन दिलें. ओके.
पंचायत लायसन्स डायरेक्ट पंचायत दितली आणि पंचायतूच परमिशन दितले तांकां आनी फुडले परमिशन ना. ऐक राईट FAR जो परमिटेड आसा ग्रामपंचायत एरियेन तितकोच FAR आणि ताणे क्लियर कट सांगला विच इज द प्लिंथ एरिया विच इज द एक्झिस्टिंग प्लिंथ एरिया ओनली टू टेक द ग्राउंड +1 एक्झिस्टिंग पंचायत विल इश्यू द लायसन्स फॉर द कन्स्ट्रक्शन लायसन्स अँड ऑल्सो दे विल इश्यू द ऑक्युपन्सी सर्टिफिकेट जाका म्हणटा आणि ताच्याच बरोबर त्याचो टॅक्स जो आसा पळय न्ही ते अकॉर्डिंग टू द एरिया they'll assess the tax and they'll implement the tax only the according तांणी फक्त कित्याक केला आमी जर एक्झिस्टिंग हाऊस जर रिपेअर करपाक घेतले ताका स्लॅब घालपाक घेतलो जाल्यारूय बी ते नवीन हाऊस कन्सिडर केले वयताले ओके आणि ताज्या उपरांत ताका जशें TCP कडेन वयतलो ताका कन्वर्जन सनद हाडची पडटले हांगासल्यान सुरवात जाताली सो दॅट कोणूच ती कन्वर्जन सनदूय हाडूंक वचनाशिल्ले आतां ताका प्लॅनूय सबमीट करचो पडटलो बट एवरीथींग द डॉक्युमेंट्स यू वॉन्ट टू सबमीट बट द मिनिमम डॉक्युमेंट आपले एक्झिस्टिंग हाऊस आसा बट दिस इज माय अप्रूव्ड प्लॅन दिस इज माय स्ट्रक्चरल ड्रॉइंग विट इज अप्रूव्ड इंजिनियर आपूण ज्या घरात रावता ताजे स्ट्रक्चरल ड्रॉइंग्स आनी ते सबमीट करतलो पंचायत ताका खातीर लायसन्स करतलो. हे पळय ताज्या खातीर आमी म्हटलां की मॅक्झिमम लोकांक जाता तितकी मदत करपा खातीर ह्या सरकारान घेतलेलो निर्णय आसा त्या खातीर ग्रामपंचायतींतले सरपंच पंच आमच्या कडेन जो सेक्रेटरी आमचो आसा ताका आमी ताकीद दितले की आमकां गोंयच्या लोकांक मदत करपाची आसा आमच्या गोंयच्या लोकांक जाता तितकी जे कोण घरां बांदता बारीक लोक बांदतात तांकां आपली घरां बांदून दिवपाक मदत करपाक जाय त्यानुसार सरकारान घेतलेलो हो निर्णय आसा. जर इन केस तसोच कितें प्रॉब्लेम जालो दे विल अपील टू द डायरेक्टर ऑफ पंचायत अँड डायरेक्टर ऑफ पंचायत विल टेक कॉल. एक आसा हे बिलाचेर चर्चा असेंब्लीन जातलेच कितें एक बरें सजेशन येयलें आमी इनकॉर्पोरेट करतले वी विल फर्दर इम्प्रूव द लॉ नंबर 1 नंबर 2 structural engineer has to certify 1+1 बांदतलो जाल्यार that also is there in the it is already there so we have taken that care also so they also know the law suppose कोणाचे 100 square meter वा 150 आहा तो फाल्यां तो 500 बांदतलो that will be the responsibility of the engineer कायच्या काय कितें जावपा ना. It is continue. दोन गजाली आसा ताणे जो ऐक या दोन डिफरंट गजाली आसा त्यांनी जे हाऊस कन्स्ट्रक्शन म्हटलं ती दुसरी गजाल आणि हाऊस नंबर जो म्हटला पळय न्ही रे हाऊस नंबर दिवप म्हणजे हाऊस रेग्युलरायज करप न्हू हाऊस नंबर जेन्ना दिता इट इज ओनली फॉर द टॅक्सेशन पर्पज once we have given the house number म्हणजे that house is not a regularized for the taxation purpose they have given the number हाज्याय पयलीं ते केल्ले but बिलान amendment करूंक नाशिल्ली this time we have did the amendment in the bill म्हणजे ज्याचे घर एक्झिस्टिंग आसा जेणे आतांय जरी बांदले ताका हाऊस नंबर मेळपाक जाय तेणी पंचायतीचो व्यवस्थीत रित्या एप्लाय करपाचे आनी हाऊस नंबर घेवपाचो ताका पंचायतीचो टॅक्स लायलो वयतलो बट फाल्यां सकाळीं तो जर ते क्लेम करता आसत ऑन हीज रिक्वेस्ट वी हॅव गिवन अ नंबर तेणी सगळे प्रोसेस कंप्लीट केला म्हणजे जाला कितें पंचायतींनी मोर देन 50% काही पंचायतींनी मोर देन 50% ऑफ घरां तांकां हाऊस नंबरूच ना दे आर नॉट पेईंग द टॅक्स हाऊस नंबर दितले टॅक्स कलेक्शन करतले ऐक जरी असले जाल्यार आमी इल्लीगल हाऊजीस बांदपाक प्रमोट करिना जे एक्झिस्टिंग हाऊजीस आसा तांकां नंबर दिवपाक कट ऑफ डेट ताजेर एक डिस्कशन जावन ताजेर फायनलायज जाता. Unauthorized structure, not authorized structure. See, giving house tax number does not make it legal. That is a separate process. Right. Okay. एकूच मिनिट आमी गोंयान फाटले 8 दीस खूब मोठ्या प्रमाणात पावस पडटा आणि ताका लागून आमी पळयता की स्पेशली सत्तरी तालुका दिवचल तालुका फोंडा तालुका धारबांदोडा तालुका बार्देश आनी पेडणे ह्या भागात खूप मोठ्या प्रमाणात म्हणजे आज सकाळी फातोडीर 3:30-4 वाजल्यापासून खूप मोठ्या प्रमाणात म्हणजे इतके उदक हे आयज पर्यंत भरूंक नाशिल्ले आयज पर्यंत फक्त 82 सगळ्यात मोठे ओव्हर येयल्ले जाका म्हणटा ते 82 आयले ताज्या उपरांत आयज पर्यंत येवंक नाशिल्ले म्हणजे हांवेनूय 82तले पळयलां म्हणून म्हाका खबर आसा हांवें एक्सपिरियन्सूय आसा पण हे फावटी जे पळयले तेज्या पेक्षा खूब चड मोठ्या प्रमाणात लॉस करून गेले
आणि जेणे करून आमी म्हणटा की हांव थोडोसो आतां रफ रिपोर्ट आमचे सगळे डिजास्टर मॅनेजमेंटच्यो टीम ह्यो पुराय इवन दो आमचे आमदार सरपंच पंच मिनिस्टर्स हांवूय सकाळ पासून सकाळी 7 उठला तो आतां पर्यंत हांव फिल्डानूच आशिल्लो आनी ताका लागूनच आयची कॅबिनेटूय सांजची घेवची पडली. हांव रफ रिपोर्ट जो म्हाज्या समोर आयला तो तुमच्या फुडल्यान दवरता. पेडण्या तालुक्यान एप्रॉक्सिमेटली 88 हावजीस जी आसा ही अफेक्टेड जाली. शापोरा रिवर जी आसा ती पूर्ण भरोन व्हांवताली. 8 जाणांक इवॅक्युएट करचे पडले. ताज्या उपरांत बार्देस तालुक्यात शापोरा रिवर जी आहा ही पूर्ण भरोन व्हांवता. 167 हावजीस ही मायनर अफेक्टेड जाल्या. 9 जाणांक इवॅक्युएट करचे पडले. ताज्या उपरांत आमी दिवचल तालुक्यान वाळवंटी रिवर आनी शापोरा रिवर दोनूय 164 हावजीस अफेक्टेड जाल्या. जवळपास 40 पेक्षा चड लोकांक तांच्या घरांतल्यान रेस्क्यू बोट व्हरोन तांकां भायर काडचे पडले. सत्तरी तालुक्यांतली माधई आनी वाळवंटी ही खूब मोठ्या प्रमाणात रुद्र अवतार घेवन सामकी व्हांवता म्हणटा तशी 130 घरांक आतां पर्यंत रिपोर्ट येयल्ल्या प्रमाणे मेजर डॅमेज जाल्या. इवन दो पैकूळ हांगासरलो ब्रिजूय बी कंप्लिटली वॉश आउट जावन गेलो. 65 पेक्षा चड लोकांक थंयच्यान आमकां इवॅक्युएट करचे पडले. तिसवाडीत व्हडलीशी डॅमेज जावंक ना. ताज्या उपरांत फोंडा तालुक्यांत उजगांव आनी वागुर्मे हांगासर खूब मोठ्या प्रमाणात खूब लोकांक ताजो नंबर कितली घरां अफेक्टेड जालो तो अजुनूय मेळूंक ना. बट खूब लोक जे आसा घरांत अडकून दवरलेले तांकां आतांय बी सुरू आसा. आमचे दोनूय मिनिस्टर्स म्हणजे विश्वजीत राणे आनी गोविंद गावडे सुद्दां थंयसर आसा. ओके. ताज्या भायर आमकां सालसेत तालुक्यान फक्त कुशावती खातीर थोडोसो फ्लडेड आशिल्ली बट व्हडली कांय डॅमेज जावंक ना. मार्मागोवा तालुक्यान व्हडली डॅमेज ना. सांग्यार फक्त कुशावती रिवर फ्लडेड जाल्ली. 18 हावजीस अफेक्टेड आसा. आमकां जवळपास 84 लोकांक इवॅक्युएट केले आनी केप्यान मोठ्या प्रमाणात डॅमेज जावंक ना. धारबांदोडा तालुक्यात दूधसागर आनी रगाडा रिवर ही खूब मोठ्या प्रमाणात ती फ्लडेड जावन व्हांवता. 135 हावजीस आतां पर्यंत अफेक्टेड जाल्या. 150 लोकांक इवॅक्युएट केल्ले आसा. ताज्या भायर तळपण रिवर काणकोणा ही फ्लडेड आसा. आतां पर्यंत जवळपास 60 लोकांक थंयच्यान इवॅक्युएट दुसरे कडेन केल्ले आसा. क्रोर्स ऑफ रुपीजची डॅमेज जी आसा कारण लोकांची मातयेची घरां ही खूब मोठ्या प्रमाणात डॅमेज जावन कॉलेप्स जाल्या. हांवें स्वता पळयल्या. म्हाज्या हुजीर घरां डॅमेज जाता आसतना पळयलीं. उजगांव ब्रिजाच्या अलीकडे म्हणजे हे सायड साखळे सायडींतल्यान भामय म्हणटा थंयसर बाजारात 82च्याय बी उदक जेन्ना भरलेलें तेन्ना केन्नाच भरूंक नाशिल्लें. आज कंप्लिटली उजगांवचो बाजार म्हणजे भामयचो बाजार हो कंप्लिटली भरून आसा. थंयसरली दुकानां बी कॉलेप्स जाल्लीं आसा. अशे खूब मोठे लॉस हे पुराय गोंयांतल्या एक 5-6 तालुक्यांतल्या लोकांक खूब मोठ्या डॅमेज जाल्या. आतां पर्यंत आमी लोकांक थंयसरल्यान काडून वेगवेगळी स्कुलां आसतली शाळा प्रायमरी स्कूल्स हांगासर दवरल्या. तांची जेवणाची रावपाची वेवस्था सगळी आमची डेप्युटी कलेक्टर आनी डिजास्टर मॅनेजमेंटची टीम अलॉंग वीथ अवर पॉलिटिकल लिडर्स सगळे जाण करीत आसा. म्हाजी सगळ्या लोकांक एकूच विनंती आसा की कोणीच उदकाचो फ्लो समजनासतना उदकान गाडयोय घालच्यो न्ही किंवा उदकान वयचे न्ही. जर आतां पर्यंत म्हणजे दैवसुयोगान फक्त एकूच डेथ रिपोर्ट जाल्या. बाकीची मोठ्या प्रमाणात सस्पेक्टेड आसा ती बी धारबांदोड्यात एक बायलबट्टी ड्रॉनिंग काय कितें अजुनूय कन्फर्म जावंक ना. धारबांदोडा तालुक्यांतली एकटीच बायल पट्टी कशी ही अजुनूय कळूंक ना. ती सस्पेक्टेड आसा तितकी. अदरवायज लॉस इन क्रोर्स ऑफ रुपीज लॉस हो सगळ्या लोकांक सहन करचो पडला. डॅमेज सांगून नजो हय हावजीस तशी पळोवंक वचत जाल्यार म्हाका दिसता आत्ताच्या रिपोर्टा प्रमाणे तरी ती 700च्या वयर वयतली. 1000चेर पावतली. बाकीचे इंजर्ड मायनर इंजरी हेवटेन तेवटेन सगळ्या जाणांक जाल्ली आसा. एग्रीकल्चरय लॉस आमचे एग्रीकल्चर मिनिस्टर्स तुमकां एकूच मिनीट एग्रीकल्चर लॉस एग्रीकल्चरा भितर 12 तालुक्याचो आमचे कडेन रिपोर्ट आसा आनी आतां आमचे रिपोर्ट येयला त्या प्रमाणे 832 हेक्टर जमीन लॉस जाल्ली आसा आनी 2,55 lakhs सद्या रिपोर्ट येयला त्या प्रमाणे लॉस सद्या जाल्ली आसा. आतांचे हितून 832 हेक्टर जमनी भितर हेक्टर आनी 2,55 lakhs 2,55 lakhs.
एक गजाल आसा, आमच्यान जी मदत जात आसा स्टेटीच्या कडल्यान ती आमी प्रत्येकाक दीत आसा. ओके, प्रत्येका कडले मागीर सीएम रिलीफ आसतले, डिजास्टर रिलीफ आसतले, एग्रीकल्चर लॉस आसतले, इतक्या मोठ्या प्रमाणात आमी सगळ्या जाणांक मदत करीत आसा. बट आयचे लॉस जे आसा हे तशे खूब आनी बीग लॉस आसा. म्हाका दिसता गोंयांतले डोनर्स, एनजीओज हांच्यांनी फुडें येवन खुबश्या लोकांक मदत करपाची गरज आसा. कारण ज्या पद्दतीन लोकांची बारीक बारीक लोकांची घरां जी डॅमेज जाल्या ती जर पळयत जाल्यार खूब व्हडलो लॉस हो गोंय सरकारा खातीर आसा. त्या खातीर सगळ्यां कडल्यान मदतीचो हात सगळ्या जाणांक मेळचो अशी म्हजी रिक्वेस्ट आसा. शेल्टर होम आतां पर्यंत प्रत्येक तालुक्यांची असलेली प्रायमरी स्कूल ज्या ज्या जाग्यार आसा थंयसरले प्रायमरी स्कूल आनी स्कूल्स ही शेल्टर होम डिक्लेअर करून आमी तांकां रेस्क्यू करून थंय दवरलेले आसा. हांव ऑलमोस्ट बिचोले तालुक्यांतल्या सगळ्या भागात म्हणजे साखळे कॉन्स्टिट्युन्सी आसतली, मये कॉन्स्टिट्युन्सी आसतली, बिचोले ह्या सगळ्या भागात हांव पर्सनली सकाळच्यान भोंवन पळयतालो की खूब मोठ्या प्रमाणात डॅमेजीस, कारण उदक भरून उरल्या कारणान मातयेची घरां सरळ सरळ कॉलॅप्स जाल्ली आसा. इव्हॅक्युएशन ड्रायव्ह नेव्हीचे इवन दो पोर्ट नेव्हीचे हेलिकॉप्टरूय स्वता उजगांव हांगासर गांजे जे लोक उरलेले तांकां हाडपाकूय गेल्ले. बट लोकांक डायरेक्टली ते येवपाक भंय दिसपाक लागलो. म्हणून स्वता आमचे मिनिस्टर थंय आसा की आतां परत थंयसर कॅप्टन ऑफ पोर्ट आनी आमचे युएक्यू बोट्स ह्यो थंय धाडून जवळपास एप्रॉक्सिमेटली 20-25 जाणांक थंय काडले. सकाळी फुडें आमच्या सुपाची पूड हरवळ्या म्हणटा थंयसर 23 जाणांक युएक्यू करून काडलेले आसा. म्हाका पळोवचें पडटलें एट प्रेजेंट तरी तशें दिसता. ताणें धाकलो ब्रीज तो धाकलो साको तसो तो मेन स्ट्रिमांतल्यान म्हाका दिसता एक 2-3 विलेजी तरी हे जाल्ल्यो आसा. तसो थोडे थोडे वाडे जे आसा पळय न्ही हे डिस्कनेक्टेड आसा. आतां बागवाडा पिळगांव दिस इज डिस्कनेक्टेड. थंयसरली 10-12 घरां ही पूर्णता डिस्कनेक्टेड आसा अशें आसा. हांव गेल्लो बागवाडा आतां बांदतले न्ही. पैकूळ ब्रीज हो आमी जाता तितके बेगीन घेतले. न्ही म्हाका मेळूना अजून ते डिटेल्स मेळूना. ना पूर्णता सगळे जाण जे सकाळ पासून न्ही रात पासून कामाक आसतात सगळे जाण. आज के कैबिनेट में स्पेशली जो डिसीजन हुआ, मेरे साथ में हमारे उप मुख्यमंत्री श्री कवड़ेकर चंद्रकांत कवड़ेकर यहाँ पे मौजूद है. इसके लिए आज के कैबिनेट में हमारे यहाँ पे मैंने जो ईएसआई अस्पताल में 10 फार्मासिस्ट, 5 लेबोरेटरी टेक्नीशियन और पैथोलॉजिस्ट अपॉइंट किए, उनको पोस्ट फैक्टो अप्रूवल दिया. जैसे गोवा हाउसिंग बोर्ड अमेंडमेंट बिल 2021 उसको अमेंडमेंट दिया. गोवा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ द लीगल एजुकेशन एंड रिसर्च बार काउंसिल ऑफ इंडियन ट्रस्ट बिल हम असेंबली में प्रोड्यूस कर रहे हैं. द पोस्ट फैक्टो अप्रूवल फॉर द सस्पेंशन ऑफ द लॉटरी ड्रॉज कंडक्टेड बाय द गोवा स्टेट ड्यू टू द पैंडेमिक. अमेंडमेंट टू द गोवा दमन एंड दीव प्रिजर्वेशन ऑफ द ट्रीज एक्ट दमन एंड दीव हटा दिया है. गोवा अमेंडमेंट टू द गोवा दमन एंड दीव एग्रीकल्चर टेनेंसी एक्ट 1964 फॉर द दमन एंड दीव हटाने के लिए. अमेंडमेंट टू द गोवा एग्रीकल्चर प्रोड्यूसर लाइव स्टॉक मार्केटिंग इसके लिए अमेंडमेंट हुआ. गोवा पंचायत राज अमेंडमेंट एक्ट फॉर द गिविंग द नंबर टू द अनऑथराइज्ड स्ट्रक्चर. अप्रूवल फॉर द कैबिनेट फॉर द गोवा दमन एंड दीव पब्लिक गैम्बलिंग एक्ट. इसके लिए जो कुछ चेंजेस सजेशन हुआ था. द गोवा रेगुलेशन ऑफ द फिल्म शूटिंग एक्ट 2021 इसको अमेंडमेंट किया गया. The Goa Mineral Development Corporation Bill 2021 to place in the next assembly session. Implementation of the Chapter 14 for the Motor Vehicle Act 1998, which will be implemented from the 1st of April 2022. The Goa Municipalities Amendment Bill 2021 इसको अभी इम्प्लीमेंट करेंगे. द गोवा इन्वेस्टमेंट प्रमोशनल एंड फैसिलिटेशन IPB के लिए जो सिंगल विंडो क्लियरेंस के लिए जो कुछ क्लियरेंस था उसको आज कैबिनेट में अप्रूवल दिया. कुंकलिम फायर स्टेशन अपॉइंट करने के लिए डॉक्टर मालिनी अगुस्तिन बोल के MD पैथोलॉजिस्ट इसको कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे अपॉइंट किया. द इंडियन स्टैम्प अमेंडमेंट बिल 2021 चेंज इन विच इज एन गिफ्ट एंड मॉर्गेज विद इन द फैमिली. गिफ्ट देने के लिए विल चार्ज ओनली फॉर द 5,000 रुपीज
Okay. The next ex post facto approval for the electrification distribution network damage caused by the Tauktae cyclone, which is approximately more than 5 crores of rupees, which we have spent it during the to repair during the Tauktae cyclone. आज गोवा में बहुत बड़ी फ्लड जो इससे पहले कभी नहीं आई थी, इससे आई है. इसलिए गोवा के स्पेशली विद द पेडने तालुका, बारदेस तालुका, सत्तरी तालुका, बिचोलिम तालुका और बारदेस तालुका यहाँ पे हो गई है. हर तालुका में डिफरेंट यानी हाउसेस, पेडने तालुका में 88 हाउसेस डैमेज हुआ, 8 लोगों को इवैक्यूएट करना पड़ा. बारदेस तालुका में 167 हाउसेस अफेक्टेड हुए, 9 लोगों को इवैक्यूएट करना पड़ा. बिचोलिम तालुका में शापोरा और वालवंटी रिवर 164 हाउसेस डैमेज हुए और टोटली कोलैप्स हुए. मोर देन 40 लोग हैव इवैक्यूएटेड फ्रॉम द बाय आवर रेस्क्यू टीम. Madhavi or Valvanti river in the Sattari, it is more than 65 houses have affected and 21 people have evacuated from the different places. Then it is in Kankona Taluka, Talpan river, which is 60 people have evacuated from the different places. Dharbandona Taluka, which is the Dudhsagar and Ragada river, which is fully flooded, which is more than 135 houses have affected and 150 people have evacuated. Our entire rescue team, disaster management team is working. सुबह से लेके अभी तक पूरे काम कर रहे हैं. हमने नेवी और पोर्ट दोनों की मदद ली. नेवी का हेलीकॉप्टर भी उसका आज यूज करना पड़ा, लेकिन कुछ लोग यानी बाय हेलीकॉप्टर नहीं आए, लेकिन रेस्क्यू बोट से हमें उनको इवैक्यूएट करके दूसरी जगह पे किया है. गोवा में फर्स्ट टाइम 82 के बाद इतना बड़ा फ्लड गोवा में आया है और 82 के बाद मुझे लगता है द करोड्स ऑफ रुपीस लॉस. एट प्रेजेंट मैं डैमेज बता नहीं सकता हूं, लेकिन इज द करोड्स ऑफ रुपीस. इट माइट बी एट प्रेजेंट अप्रोक्सीमेटली देयर इज मोर देन 10 प्लेसेस रिलीफ कैंप जो है सेट किए गए हैं. एट प्रेजेंट तो लोगों को ने रेस्क्यू कैंप में सेटल किया है, उनका खाने पीने रहने की सभी व्यवस्था की है और सरकार की तरफ से डिजास्टर मैनेजमेंट में जितनी हो सकती है उतनी मदद हम सरकार की तरफ से सीएम रिलीफ फंड से सभी को दे देंगे. मैं अपील करता हूं बाकी एनजीओ और जो लोग मदद करना चाहते हैं उन सभी लोगों को मदद करना जरूरी है. एट प्रेजेंट तो कैजुअलिटी वैसे नहीं है, सस्पेक्टेड 1 कैजुअलिटी हो गई है. Disaster management is fully active in the state of Goa. Thank you.